वड्डी दुड्ಡು दिवची खतीरी मग हंगापन हळेल्रे सुब्राया होई वैकुंठಣ್ಣ माक तुगल तोंडरी खुशी पडो कामणिक नमने आशिरल्ले तकाच हंगापन हाण दुड दिलेल तुका आमगेल तारले द्रक दुड दिव कासिल नाही रे ती काही भारी खुशी दत्तसिले पै तुकुनोची कितल दुड्ಡು येत की कसन की म्हण एक नमने चातक पक्षीशी राखतसिल ती हा तार कलेत्र खाव ದುಡ್ಡು दिलेल दलरी देवान हमका सुरवेर दिलेल वाड्डी ದುಡ್ಡು म्हणो अर्ध ದುಡ್ಡು देवस्थान हुंडी घालतसिली होई नाही रे देवान हमका दिलेल असताना थोडे ದುಡ್ಡು देवाक अर्पण करचे चांग नाही रे अज्जल पिज्जल काला तुकून उलेले उत्र तुम्ही उलयत मोबाई कोणतಣ್ಣ चिके आलोचन करी तू खे ದುಡ್ಡು दिलेल कोण हे कसन प्रश्न निमगित्रे ದುಡ್ಡು दिलेल कोण म्हळ्यारी आम्ही ದುಡ್ಡು दिलेले त्या बायन मनशान वाड्डी ದುಡ್ಡು दिले त्या म्हाका गोत्तच वैकुंठಣ್ಣ हांव सांगील कसा म्हळ्यारी तुका ते ದುಡ್ಡು वाड्डीक दिवच्याक कारण कोण तुगेल दुव इतलं पंत तुमगेल घरा येत आशिल्ली एक पंत तीन अशी खर्चा म्हण ದುಡ್ಡು दिल्यावे ह्या पंता तीन ದುಡ್ಡು दिवका म्हळ्यार कारण कोण सांग देवान तिका आनमाक ದುಡ್ಡು दी म्हण बुद्धी दिले तशी जावन तीन ದುಡ್ಡು दिले तुम्ही मिगेल उत्तर ऐकून घेऊन वाड्डी ದುಡ್ಡು दिले आता तुमका वाडी मेळला म्हणताना हे पुरं देवाल खेळणवे देवान दिलेल ದುಡ್ಡು आम्ही हुंडे घाल्ले म्हळ्यारी देवाक वापस केलेल म्हण किदत नवे देवाक कोपया नवे इतले का देव काय दुर्बळ वे सांग देवान आमक दिवचे म्हणताना आम्ही देवा कसला वापस देऊ का त्या तशी नाही रे सुब्राया देवान आमका ದುಡ್ಡು दिला नवे म्हणून कृतज्ञतेन तू एक थोडे ದುಡ್ಡು देवाक अर्पण करचे ते कृतज्ञते सांगचे एक रीती तितल्यांची हंतू आमगेले प्रीती आणि देवान आमका दिला नवे म्हणजे कृतज्ञते आज आम्ही खुशी पोवता ती हाका कारण तू म्हणजे कसं म्हणत ती कसं म्हणत रे ते शब्द मेळतना म्हाका सांगच्याक आमगेले एक प्रामाणिक प्रदर्शन म्हण येत उठ हे एक भक्तीचे नाना रूप रे देवनाशी आम्ही असतत्वे मारया चिके स्ವಂತ जाऊन आलोचन करचे सीग वैकुंठಣ್ಣ देवान हे ದುಡ್ಡು आमका कसले दिला सांग जनाक कष्ट दवचनज्ज सूक भोगवंती तांका संदाय किते घेवंती कोणाले हात राखनशी तांका सदाय कितांनी घेवन खुशी पोवंती म्हणनवे अशी असताना आम्ही देवाक वापस केलेरी देवा कोपया नवे हाक दिवचे पशी नुत बशी चांग दिल्यार म्हाका वापस करता म्हण देव लेक्क नवे होई रे तू सांगचन तू एक पॉइंटच म्हण दिसता तूक हे प्रसांग म्हणू देवान म्हाका प्रेरण दिल्ली की कसं की रे आमका तुवें सांग कसं म्हळ्यारी थोडे ದುಡ್ಡು तारकाक दी ना म्हळ्यार ती तुगेले झगडतली थोडे ದುಡ್ಡು तू दवरून घे त्या कशी दत रे सुब्राया ದುಡ್ಡು तिगेला की दिवच्या बा तिगेला ದುಡ್ಡು दिल म्हळ्यारी तुका कसन मेळटा सांग कसं एक घेवका म्हण दिसता कोणाक कसं दिवका म्हण दिसता दुसरं कोणाक न्ही तुगेले दुवेकाची कसं पुणी घेऊन दिवका म्हण दिसता पुरा का बैलेला निंबूचे दत्वे ना नवे थोडे ದುಡ್ಡು तुगेला दवरून घे आता एक 200 रुपये मिळला नवे 100 रुपये दिक्क दी 100 रुपये तू दवरून घे बता सांगका म्हळ्यारी तू दारलो तू एक 150 रुपये दवरून घेऊन 50 रुपये दिक्क दिवू का आसिल असो तुका बैलेल वे भारी प्रीती नवे दिक्क 100 दी तू 100 दवरून घे तू सांगते समरे पुरा ದುಡ್ಡು तिगेला दिल म्हळ्यारी एक रुपये एक हांव म्हाका दत्ता तशी करता 100 तिक्क दिता 100 हांव दवरून घेता हे बुद्धवंतीक म्हळ्यारी आज म्हाका सुरवे ದುಡ್ಡು मेळला नाही रे हाका कारण तू नवे तू केक मिगेल्या करी पाणीपुरी पार्टी रे नाक कसिले वैकुंठಣ್ಣ म्हाका खावका म्हण काय ना जाल्यार तू बेजार कोण घेतले री बेजार कोण घेतले री म्हण राबो नाका म्हाका बद बेजार जाता म्हाका तुगेल मन गोतच नवे तुगेला घी ದುಡ್ಡು आस म्हळ्यारी दान शूर कर न तू दायत घेवन दी होय रे वासणा खंय आस रे तू हांव हांगा आसा इलो हो सुब्राय मामानी वैकुंठ मामू मस्तीस नंतर आमगेले हॉटला येयली ती
हाव चट्टंबडे पीठ कालयत आशिल्लो आणि कसं जावं तुमका? हो चट्टंबडे पीठ कालयत सिल्वे तश जाल्यार म्हाका एक प्लेट सुब्रह एक प्लेट चट्टंबडो कोण दी रे आणि कशा येवची दी त्या पिनाक कितल्या वेळाक हा दायत मामा अनेक 10-15 मिनिट कोण हाडता हागेल चट्टंबड भारी लागत खंय कोण की उल्लच ऐकलेल हांवें खावन मिगेल बाईले कೈ ಹೊರ್ತಾ ಪಡೆಯಲ್ವೇ ತುಗಲ್ ಹತ್ತ ದುಡ್ಡು ಸಿಲ್ಮಿತಿ तू आरामरी ಎಚ್ಚನ್ನಾಶಿ चट्टंबडेक ऑर्डर केली तुम्ही त्यांची दुड्ಡು पूर्ती बैलेल हातात दिले म्हणारी 1-1 रुपये तिगेल हात रक्क दत्ता आणि ती कंपनी कोप्पा मुडार असलरी 1 रुपये दिना हा तू सांगचे सत्य रे आमगेल तारक नंका तुदीर कोपू कसनी चिक्की तशने अशी म्हळ्यार पुरो कोप्पून पुग्गून बसत रे मागिरी जीव वत्त म्हळ्यार 1 रुपये दीश ना ती मिगेल बाईले नाही तशी करचे तका हांव हे पुरं हिकमतीक शिकला आत हे पुरा विद्य शिकची पशी प्राय कलरी हे पुरं शिकील जाल्यार आयचे दिसक हांव एक हे गांवान तो मनीश म्हणून गुर्तू संगीत तसिलो हातय वैकुंठ माम म्हणून आपयता ती जाल्यार म्हाकशीच्यान एक नमने सार करता ती म्हाका कळना म्हण लेखता ती जन कसं करचें असो आत्ता पुणी देवान एक सांशी वाट दाखयला नव्हे म्हण खुशी बोगचे होई वैकुंठण्णा देवान आमकां कसं दिला पळय ते आमी अनभवसू का ताका हांव तुका सांगिल्लें दुड्ड पुरती जाग्रतेर खर्च करी तुका कसं जाय की ते घे गम्मत करी म्हणून कसं गम्मत करची रे चिके खाल्लेल जवील चढून जाल्ले म्हणारी मिगेल बीपी शुगर यद्वा तद्वा चढत रे मागीर मिगेल पुत्ता लागी सुन्ना लागी ऐकून घेवकत रे तक्का मिगेल लागी एक उपाय आसा सांगतस वे दिवस एक चुचूर पी पडे लायक न्हीद येता अयो तें एक मात्र सांगू नाक मारया प्राय कालरी पिवचे इस्पीट खेळचे पुरा कोरनो अनुभव सिलेले पुरो आता पिवचे सोडून चढ उणे 10-15 वर्षा वैरी जाल रे ताजे सावास नाका ताजे नाव रे काणाका मस्त पिवचे न्ही वैकुंठण्णा थोडी एक मुಚ್ಚಳ इतले पी दिवस रत्ती निजो चोळार एक खनी पी आणि कोणालागी उरले नशी निद्दे सुस्त नीरेत पडे तुक दम्मय म्हणतरे ते एक नाव काणक मिगेलागी अयो तू खंच कालंतस वैकुंठण्णा आमगेल जाग्रतेर आम्ही असलेरी कसने धायना एक हुंड पडे एक काम करता आजी म्हाक 1-2 बाटली होचस तुके एक मुच्छलान तू एक चूर दित पडे एक खुंड तोंडा घालून घे घरा वस उरलो ना कोणालागी जेवण करी आणि निद्दी पडे भाई सांग कशे सिले नीद म्हणून नाकरे नाका पुढं हांवें शी केलेल रे एक हुंडू म्हणू मागीर गळगंट पिवचा सूर केले नाका मारया कसन वैकुंठण्णा तेदन तुका बुद्धी नासिले सांगतल नासिली ती आता हांव अस नव्हे तशी पळोवचें गेल्यार हांव कितले पिता कशें सांव पत्रा गुंड शी आसा तूं येते पी चड पिवू नाका म्हाका बीपी शुगर ना तशें तडवत हांव तुका तडवना म्हण जाल्यार एक थोडी पळय आजी एक दीस येते पिवन पळय भाई तूं म्हाका आनी चूर दी रे म्हणटा की ना पळय हे अंगदुखी राती न्हिद्यानातील पळयतना तू सांगिल ऐकूया म्हण दिसता कसं करचे एक हुंड पिवच्याक इतलं आलोचन करका वे वैकुंठण्णा तुटक पिवन पळय तू इतलं वत्ताय करतना एक हुंड पिल्यार कांय जायना म्हण दिसता जाल्यार सुब्राया आज एक दिवसू आणि भाय प्रवत्ताय करच्या ना दायच वैकुंठण्णा हांव तुका कसने वत्ताय करना आजी एक पण ताई चूर म्हणा चूर पिवन पळय तुका लायक न्हीद येईल म्हळ्यार प्रतिनित्य एक चमचे बरी पी ना म्हण जाल्यार नक्क दैत वे जाल्यार सुब्राया हे विषय योमी गेलो न्ही तुगेल मतेन मात्रच का तेवे आजी एक दीस हांव प्रयोग करचे कळवे तुका मिगेल वय तितले नंबीक ना वे वैकुंठण्णा
तुका चांग दाव म्हणून इतलं प्राव करतास तू अशी उलयतना तू एक हुंड घेत म्हणून हांव काय गांव परत सांगून येतवे सांगल्यार म्हाका मेळचे लाभ कसन सांग आणि तू केटले काय नाही निगे मस्तजन फ्रेंड्सांकय सांगला हांव हेंचे उपाय आंगा दुखीक न्हीद येनी जाल्यारी आणि घरान कसं लढाई जाल्यारी अशी एक एक हुंड बरी घेऊन न्हिदा येती म्हणून तांणी पुरा मेळ्ळेले तेन पुरा म्हाका थँक्स सांगता ती गोतस वे दायत रे तू सांगिला ऐकत हांव